आज हांव तुमकां खोबऱ्या चटणी पिठो कसो करपाचो तें दाखयतलें। हो चटणी पिठो चपाते बरोबर, पावा बरोबर, डोसा बरोबर बरो लागता। ताका कितें साहित्य लागतलें तें पळोवया। हांगा हांवें एक खोबरें घेतलां, ताचे अशे कुडके केल्या आनी मागीर मिक्सरान घालून ताजी अशी सोय करून घेतल्या। ताजे मागीर हांवें घेतला तें हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो, अर्द वाटी तिळयो, किसयल्लें गोड, आमटाणे गुळो आनी रुची प्रमाणे मीठ। तर आतां ही चटणी कशी करपाची तें पळोवया। सगळ्यान पयलीं गॅस चालू करया आनी कायल मातशी गरम जातकर तिळयो मातश्यो कुरकुरीत जायसर परतून घेवया। ह्यो धव्यो तिळयो आमचे तांबडे चटणेन बऱ्यो दिसता। आतां ह्यो तिळयो जाल्ल्यो आसा ज्यो आमी एका वाटयेन काडून घेवया। आतां त्याच कायलीन मातशी गरम जातकर आमची सोय भाजून घेवया। मातशी सोय गरम जाली की तातूंत आमी मिरसांगे पिठो घालया, हळदी पिठो घालया आनी बरें सारकें एकठांय करून मातशें परतून घेवया। सोय आमची बरी कुरकुरीत जाल्ली आसा, ती आतां एका ताटार काडून घेवया आनी न्हिवपाक दवरया। आतां सोय न्हिविल्ली आसा ती आतां मिक्सरान घालया आनी ताजे बरोबर आमटाणीचो गुळो, किसयल्लें गोड घालून खरखरीत वाटून घेवया। आतां चटणी पिठो खरखरीत वाटून घेतिल्लो आसा तो आतां एका आयदनान काडून घेवया आनी तातूंत आतां आमी भाजिल्ल्यो त्यो तिळयो आनी रुची प्रमाणे मीठ घालून सारकें सगळें एकठांय करून घेवया। हो चटणी पिठो तुमी मुद्दाम करून पळयात आनी कसो जालो तो म्हाका कमेंट बॉक्सान कळयात।